सिरेमिक आणि विट्रिफाईड टाइल्स बसवपाक रेव आणि सिमेंट वापरपाची आता गरज ना. खासा ग्रेडेड रेव सिमेंट आणि खासा पॉलिमर्स वापरून रेडी टू यूज टाइल्स एडेसिव्ह वापरात अल्कोफास्ट. विट्रिफाईड टाइल्सा खातीर अल्कोफास्ट VT, सिरेमिक टाइल्सा खातीर अल्कोफास्ट CE, ग्रेनाइट मार्बल कडप्पा बसवपा खातीर अल्कोफास्ट SA, वॉटर टाइल्स जॉइंट फिलर बसवपाक वापरात अल्कोफिल, ISO आणि गृह प्रमाणित. चड म्हायती खातीर पणजे सरस्वती मंदिराक तेकून आशिल्ल्या आमच्या अल्कोन शॉपिंग मुजरत भेट दियात वा कॉल करात. अल्कोफास्ट हे अल्कोन अनिल कोंटो एंटरप्राइजेसचे एक उत्पादन. भाभी मेरे लिए सब्जी रोटी. पंचामृता के सारे प्रोडक्ट्स जो खाने में पौष्टिक तत्व की कमी को भर देते हैं. आई सर्टिफाइड वेयर फूड इज फोर्टिफाइड. नमस्कार. आयच्या राउंड टेबलाक तुमकां सगळ्यांक येवकार. आमी काल राउंड टेबल करपाक शकलनात, पण परिस्थिती अशी जाली की आमी काल शकलना तें बरें जालें. कारण काल ते आज मेरेन इतल्यो घडामोडी घडल्यो की जाचेर आमकां उलोवपाक शक्य आहा. काल जर केल्लें जाल्यार घडये आज आमी तुमकां आउटडेटेड दिसता आशिल्लें. आज सामकी डेटेड राउंड टेबल घेवन आमी तुमचे बारा आयल्यात. पांडुरंग बाब गांवकार म्हजे बरोबर, लौकीक बाब शिलकर आसा, जॉयल बाब अफान्सो आसा. आनी हांव सुरवात करता जें घडलें ताजे वेल्यान. तातूंत भितर हे जे सगळे काल सावन जे राजकीय नाट्य घडलां तातूंत 4 सारके मोठे सूत्रधार आसात आनी एक लौकीक सायलंट प्लेयर आहा. कळ्ळें तुका? 4 सूत्रधार कोण? जे 2 मंत्री जाले ते बरोबर, ते 2 सूत्रधार जाले. एक अलेक्स ऑफ सिकेर जाका दिवचे पडले ते. कळ्ळें तुका? चवथो जो व्यक्ती आसा तो म्हळ्यार ते स्पिकराची खुर्ची. कळ्ळें? त्या खुर्चेचेर आतां कोण बसतलो? आनी जो सायलंट आसा तो म्हळ्यार सद्याक स्पिकर ह्या खंयचो जातलो, हाजेर खंयच्या वाठारांतलो जातलो, खंयच्या समाजांतलो जातलो, हे जे चर्चे चल्ल्यात तो ह्या सगळ्या 4 जाणां फाटलो सायलन्स. सो लौकीक हांव सुरवात करता तुजे कडच्यान. ह्या 4 सूत्रधारांचेर आमी उलोवया, मागीर तांच्या राजकीय परिणामांचेर उलोवया. इतले दीस चर्चा चलताली आनी खूब पयलीं पासून न्हू रमेश टेक ओवर करतलो कॅबिनेटान येतलोच म्हणून कळयलें. दिगंबरा बरोबर आनी नांवां चर्चेक येयल्लीं, म्हणजे आनी नांवां डिस्कस जातलें. आतां फायनली 2च हें रिशफल जालें. मुख्यमंत्री तरी सूत्र सोडून गेला की कितें जावपाक शकता, आनीकूय जावपाक शकता, फुडें कितें जावपाक शकता इन फ्युचर. तशेंच पार्टी प्रेजिडेंट नामो आहा तेणी तें सुद्दां आनी जावपाक शकता न्हू अशें तेंच्यांनी क्लोज करूं ना की ह्या टर्मांतले लास्ट रिशफल म्हणून तेंच्यांनी अशें क्लोज अशें करूं ना. आतां अलेक्स बाबान सीट कॅबिनेट बर्थ वेकंट केलो आनी एके मंत्र्या एंट्री दिवपाक. ते आमी कॅल्क्युलेशन लावंक शकता 60चे उरले म्हणून. दुसरे स्पिकरान खुर्ची सभापतीची खुर्चे वयल्यान देंवन ते मंत्री जाले. आतां थंय एक वेकन्सी जाल्या तेजेर पण आतां पर्यंत चर्चा गणेश गांवकाराची धा. कितें स्टेटमेंटूय येयला, स्पिकरान स्वता स्टेटमेंट केला की गणेश बाब गांवकार जातले आनी ही इज कॅपेबल ऑफ हे स्टेटमेंट करून मोकळे जाल्या. सो आतां हेजे भितर आनी समज सायलन्स उरलो ना म्हणटा. हय, तो सायलन्स उरना. पण आतां जर आमी हेजी कॅल्क्युलेशन घेतलें न्हू स्पिकर पदाचे आनी ST समाजाचे ते गुताल ते पयलीं एक मंत्री STचो आसलो, एक सभापती STचो आसलो आनी एक आमदार आसलो. ते अशें जाला. मंत्री आसलो तो आमदार जालो, आमदार आसलो तो सभापती जावंक शकता आनी सभापती आसलो तो मंत्री जालो. तशी सायकल गोवल्या ती. सो व्हडले तितून हें जायना. पोजिशन सेम आहा, व्यक्ती बदलल्या, कंपोजिशन बदलता अशें दिसना. आतां कांय एक बोळा जालो की मायकल लोबो आयज सरिंगिना नासले, दिलायला लोबो नासले अशें उलयल्या उपरांत कळ्ळें की तेंचे प्रायर कमिटमेंट्स आसले. तेंचे काय स्वताचे फंक्शन सरिंगीन नासले ते चुकोवन येवपाक. अलेक्स बाब एक दिसना. काल जे म्हणटाले आपूण फीट आहा आनी आपल्या हेल्था खातीर काय हे आपूण हे रिजायन जायना म्हणून. सो तेवूय आयज कॅबिनेटांतले गोविंद बाबाक जेका ड्रॉप केला कॅबिनेटल्यान तेणी मातशें ना येयलो म्हणून ते समजून घेता. आनी 1-2-3 आमदार नासले, तेंचे कांय लिंक नासले. थोडे 1-2 मंत्री नासले, ते मोस्टली खुबशे फंक्शनांनी एबसेंट आसता वेगवेगळ्या कारणां खातीर. पण मातशे फोकसान उरले ते मायकल लोबो, दिलेला लोबो आनी संकल्प पावलो थंय. पण सगळे जाल्या उपरांत मुख्यमंत्री बी गेल्लो थंयच्यान, तेजे उपरांत तो पावलो. मागीर ट्राफीक जामाचो एक रिजन आसतात न्हू सगळे. सो अशें थंय ऑन ग्रावंड हें आसलें. पण जुवारी ब्रिज लागता न्ही. हय, जुवारी ब्रिज पण बांदलो ना आतां. ट्राफीक जाम जुवारी ब्रिजार उरला म्हणपाची परिस्थिती ना. बरोबर. हय,
हय पांडुरंग तुम्ही बरो हसता. हे 3 जाण जातले 4 जाण जातले काय एकटोच जातलो अशी जी चर्चा चलता ते 2 जाण जाले. हें कशें जालें? म्हाका दिसता प्रमाण अजूनही कितें काय मुद्दामच तांच्यांनी पिल्लू सोडला अशी खबर ना, पण मुख्यमंत्र्यांनी स्टेटमेंट केला की कितें जावं शकता म्हणून, अजूनय जावं शकता म्हणून 2 वाक्य तेजी आसा. आनी दामू नायकानूय स्टेटमेंट केला की कितें फुडें जावं शकता अजून म्हणून. सो मे बी ते कोणाक गेसीर दवरपाक सोदता काय अशें पर्पज तेंच्यांनी केला तें खबर ना, पूण अजूनय म्हाका दिसता कांय गोश्टी फुडें घडोंक शकतात. तेज्या भायर प्रमोद 2 मंत्र्याच्या बद्दल कोर्टांतले वर्डिक्ट येवपाचे आसा. माविन गुदिनाचे जे केस आसा तेजी 25 म्हाका दिसता ऑगस्टाक आसा आनी बाबूस मोन्सेराताची फायनल हियरींग सप्टेंबराच्या पयल्या 2 विकान सोंपता आनी मागीर ताची फायनल वर्डिक्ट येतलो. सो समज थंय जर कितें जालें म्हणजे आरोप सिद्ध बी जावपाचे जर ते प्रकार घडलो समज वर्डिक्ट जेजेर येता तेजेर आसा अवलंबून. सो तातूंत एक वॅकन्सी क्रिएट जावं शकता, 1-2 वॅकन्सी क्रिएट जावं शकता अशी एक शक्यता आसा. सो मे बी तेकाय बी रावले आसूं येता ते. म्हाका अशें दिसता म्हणजे सद्या तरी की दोगांक दिवन तेंच्यांनी थारायला आनी तशें लौकिकान सांगलें की तवडकराक दितूकच गणेश गांवकाराक जर स्पिकर करता जाल्यार पयलींचेच समीकरण जे आसले एसटीचे 2 पोस्टांचे ते उरता. फक्त हांगा मातसो बदलला, आलेक्साक काडून दिगंबराक जो घेतला तो म्हाका दिसता भाजपान 27 इलेक्शन आनी म्युनिसिपालिटीचे म्हणजे इलेक्शन जे येवपाचे 8 डिसेंबरान ह्यो 2 गोश्टी पळोवन दिगंबराची तेंच्यांनी म्हाका दिसता काळजी घेतल्या. कारण साश्टीन आलेक्साक काडल्यार फरक पडना बीजेपी, म्हणून दिगंबर जर स्ट्रॉंग जायत जाल्यार बीजेपीक ताजो फायदो जावंक शकता. सो फाटल्या लोकसभेच्या वेळार कशें आशिल्लें तो आमदारच आशिल्लो तेन्ना सो जर मंत्री आसलो जाल्यार कदाचित फरक पडत आशिल्लो काय कितें जावं येता आशिल्लें. सो म्हाका दिसता दिगंबराचो तो उपयोग केला. आनी तवडकराचें ते हें आसा, तवडकरा कडेन हांव काल उलयलो, तवडकरा कडेन असो एक बी एल संतोशान बी अशी एक चर्चा जाल्ली तेंची की पार्टीचें काम करपाक मुख्यमंत्री सद्या एकटोच गोंयान सिरियसली काम करता आनी सगळे कॅडराचे लोक तेज्या कडेन येतात. सो पार्टीचो अशें म्हाका तवडकर स्वता म्हटलें की वयल्यान सुद्दां आपणाक सांगलां की पार्टीच्या कामा खातीर आपले मनीस जाय म्हणून तूं मंत्री जा. जाल्यार अदरवायज म्हाका दिसता तवडकर मंत्री जावपाक पयलीं तयार नाशिल्लो. सो म्हणून तो एक मंत्रीपद आसा. ताजो फायदो असो जातलो की गोविंद गावडे काडल्या उपरांत जो एक एसटी समाजा मदीं एक वातावरण हें जाल्लें सरकाराच्या विरोधात कशें दिसतालें अशें तो म्हाका दिसता तेणी भरून काडला. आनी गणेश गांवकाराक जर फाल्यां स्पिकर जर केलो जाल्यार तो प्लस पॉयंट जातलो. आनी तवडकराचो होल्ड जो आसा तो प्रियोळा पासून काणकोण सांगे केपें सावर्डे ह्या सगळ्या वाठारान आसा. जरी तेचे 2 गट आशिल्ले एसटी समाजा मदीं तरी तवडकराचो एक स्ट्रॉंग गट आसा. सो त्याजो बीजेपीन फायदो घेवपा खातीरय हो प्रयत्न केला असं म्हाका प्रमोद दिसता. एक अशें पयल्यार आफ्टर डिस्कसिंग दीस इशू ऑन दीस राउंड टेबल for I don't know how many times. Finally, I think now Lokik and Pandurankar saying that it is still not settled. But at least the first chapter is over. Second chapter of cabinet expansion and first chapter of the discussion of our last 2 years. How do you think this happened? Why Digambar Bab and why only 2? See, Pramod, when BJP does these kind of reshuffles, they do it completely with a political mind. आता तांकां कांय इमर्जन्सी आसूंक ना, पण दे आर लुकिंग एट द इमिजिएट, लायक वेन यू टॉक अबाउट दिगंबर दे वील लूक एट म्युनिसिपल इलेक्शन, जिल्हा इलेक्शन. दॅट इज वेर द स्ट्रेंथ, आय मीन द टेस्ट इज फॉर द BJP. तवडकराची तर इमर्जन्सी जाल्ली की देर वॉज अ ट्रायबल वॅक्यूम देर, सो दे वॉन्टेड टू फील दॅट ट्रायबल वॅक्यूम अँड ऑब्वियसली रमेश तवडकर वॉज ऑब्वियस चॉईस. Interestingly, Ramesh Tawadkar said that he was not interested in the cabinet berth, and I was surprised rather, because all this while we were talking about Ramesh Tawadkar केन्नाय म्हणूंक ना तेणें, पण आतां मेळ्ळो म्हणटच तेणें म्हणलें की आपणाक हें आसूंक ना, आय वॉज फॉन्ड ऑफ कव आपण सभापती पदाचो त्याग करता बी म्हणून. सो कोण तरी मंत्रीपद घेतना आपण सभापती पदाचो त्याग करता हें आयकून म्हाका मातशें वेगळें दिसलें पण बरें दिसलें. त्याग बी सभापती पदाचो म्हणटकीर. So because if that was the case, everybody would be wanting that speaker's post. Now everybody would love to have that sacrifice. Now the question is, everybody wants to run away from the speaker's post. The government is still in a dilemma whom to name a speaker. Having said that, आता पळय दिगंबर, why now? दिगंबराचे, if you go to see the political calculus, Digambar was facing a lot of kind of opposition. There was an around three sides there he was this thing, whether it is a Congress candidate, whether it is the other Prabhav, Chirag, magir shadow council, and khubshe barik creating irritants for him, and it's not going to be a smooth ride for him, and he is jostling between BJP cadre, with the BJP cadre which is with him and which is not with him. So तितून भितर एक dilemma जाला ताका की that he is in that churn. आता with this he will be emboldened to take it further. Also there is a Fatarda equation there.
Vijay is trying to make inroads into Margaon, this will put silence that sort of, it will put a lot of pressure on Vijay. And now Digambar will be on a complete strong footing. Yeah. So all these political equations they have considered, it is a win-win situation for Digambar Kamath. Also, it is a win-win situation for Ramesh Tavadkar. But surprisingly, many times it has come in the media that the BJP is trying to do a communal balance within the cabinet. That has not happened, and surprisingly that has been changed, altered. When the CM says that there are chances of more this thing happening, I mean there could be a hint that another minority MLA would be brought in at the cost of maybe a majority minister or something like that could happen. But I am surprised, Pramod, that Michael Lobo did not find a place here, because we are talking of a larger expansion. And he was the leader of opposition when this happened. Yes, and we were talking about a larger cabinet expansion. That did not happen. And Michael Lobo was smilingly in Delhi, and he came back. One aspect with regards to Alex Sikher. जेन्ना तांकां मंत्री सुद्दां करपाचें जालें तेन्ना many of the people within BJP, within Sangh Parivar put their foot down and said that if you are getting Alex Sikher in, you have to replace a Catholic MLA. So थंयच्यान तुगेली गजाल सुरू जाल्ली. But it certainly now looks that I don't think that entire Sangh Parivar can have a problem with replacing a Hindu with a Catholic MLA. So I think that is pretty clear. Number वाडपाक जायना, number कमी जाल्यार जाता is I think a very very clear. It tells you the comfort level of the dispensation. आणि दुसरी गजाल जी आसा तुमी तर very important ती म्हळ्यार दिगंबर बाबाचो 13 वर्सां उपरांतचो कमबॅक. म्हळ्यार खरेंच पांडुरंग बाब जर म्हणपाक जालें जाल्यार 12 वर्सांचो वनवास आनी फाटली 1 वर्स ते अज्ञातवासां आशिल्ले. मंत्री जाता काय मंत्री जायना अशी परिस्थिती भितर तांणी दीस काडले. सो हाव आर यू लुकिंग एट बोथ दीस थिंग्स लौकीक? आयज उलयले बायट दितना ते सांगता आसतना न्हू जेन्ना रोखडेच गव्हर्मेंट फॉर्म जाल्या उपरांत रोखडेच 8 जाण जेन्ना काँग्रेसचे 8 आमदार येयल्ले पळय न्हू तेंचे रोखडेच हें जावना, इंडक्शन जावना, टायम गेलो, वर्स जाले उपरांत एकट्याचेच केले ते अलेक्स बाबाचे. तेन्ना दिगंबर कामतीन एक बायट दिल्ली की आपले कमिटमेंट आसले अलेक्स बाबाक मंत्री करपाचे ते फुलफील केला. मागीर तुमचें बी कितें म्हटल्यार ते मागीर देव पळयतलो अशें बी ते गजाली ते टायमाची तशी बायट आहा. तेजे उपरांत आयज 2 वर्सां जावना अलेक्स बाबाक, पण अलेक्स बाबाक मंत्री म्हणून देंवचो पडटा आनी तेजे कमिटमेंट जे फुलफील ताका मंत्री केल्लो तो मनीस आयज मंत्री जालो. दिगंबर बाब कमिटमेंट फुलफील जाली कितली वर्सां खातीर करता म्हणून थंय कमिटमेंट दिल्ली ते तेणी एकदां केलें. सो आयज तेणी बायट दिता आसतना दिगंबर मेन्शन केलें 13 वर्सां आपूण कॅबिनेटांतल्यान भायर आसलो. 2012तल्यान तो एक टर्म, 2017चो एक टर्म आनी आतां 3 वर्सां. आनी आपूण आतां आपल्याक आतां काम बरें करपाक, लोकांची कामां करपाक हे सगल्यो गजाली ते जे मनान आसले पळय ते उलोवन दाखयले. पण दिगंबराचे कशें आहा BJPची तेंची हिस्ट्री तशी आहा. सो तेजी चर्चा आतां तुमच्या हेडोनाचे आतां रील सर्क्युलेट जावपाक लागले. 2016 जेन्ना पर्रीकार जेन्ना बिटरनेसाचे उलयता आपल्याक आयुश्याचें एकूच दुख्ख की दिगंबर सोडून त्रास जाले ते रील आतां परत सर्क्युलेट अपलोड जावपाक लागला. परत सर्क्युलेटूय न्हू त्यो आतां गजाली जावपाक लागतल्यो. पण दिगंबरान आयज उलयता आसतना बरे उमेदीन आसले त्यांनी सांगले तेणी की 13 वर्सांनी आपूण येता आनी आपल्याक आतां काम करपाक जाय म्हणलो काय. पांडव तो म्हजो इंटरव्यू कितली वर्सां पयलींचो आतां 9 वर्सां पयलींचो इंटरव्यू. 9 वर्सां पयलींचो इंटरव्यू जो आसा तो आज व्हायरल वचपाक लागला आनी ते क्लिप सारके. सो लोकिकान बरी याद करून दिली म्हाका. सो आनी खूब जाण तो सकाळीसान म्हाकाच 20-25 जाणांनी तो म्हजोच इंटरव्यू धाडला. सो एक गजाल हातूंतल्यान क्लियर की दिगंबर बाब कमिंग बॅक इन टू द कॅबिनेट दीस इज सामकें प्रॅक्टिकली द एंड ऑफ मनोहर पर्रीकर इम्प्रिंट ऑन दीस BJP. अशें तूं प्रमोद तशें म्हणटलो पूण राजकारणान सगळे हे न्हू सगळ्यो गोश्टी माफ न्ही. हे इतले व्हडले तत्वज्ञान जेन्ना आसा तेन्ना ह्यो गोश्टी आमी कित्याक हे करपाक जाय. आनी कशें आनी मनोहर पर्रीकरच्या काळान सुद्दां अनेक लोक जे काँग्रेसीन जे बदनाम आशिल्ले ते सुद्दां BJPन येयल्ले आमी पळयल्ले आसा. बरोबर. सो दिगंबर बाबाकूच कितें एक्सेप्शन जेन्ना सोडून गेलो म्हणून आयुश्यान दिगंबर कामत
मुख्यमंत्री जालो काँग्रेसीचो 90च्यान जी गोंयान जे 90च्यान तुवें पळयलां 77च्यान नेतृत्व बदलाचे 2-2, 3-3 म्हयने वर्सान चलताले. फर्स्ट टायम दिगंबर कामतीन ती 5 वर्साचो कार्यकाळ पूर्ण करपी सीएम तो. सो म्हाका दिसता की तो थंय सोडून गेलो म्हणून सीएम जालो न्ही तो, नाजाल्यार तो सीएम कसो जावपाचो, केन्ना जावपाचो. बरोबर. सो हे पॉलिटिक्सान सगळ्या गोष्टी चलता. जेन्ना 2017ची इलेक्शन असले, माविन बाब जेन्ना पार्टीन इंडक्ट केलो तेन्ना आमच्याच म्हजी गाडी कडेन झगडी जाल्ली परिकाराची. तूं तेन्ना स्कॅमिश म्हणटालो तेका, दॅट वॉज अटेम्प्ट टू स्कॅम. परिकारानूच ते केल्ले न्हू. बरोबर. सो आतां जेन्ना तूं म्हणटा की जे कोण मनोहर पर्रीकराचे बरे मागपी ते जेन्ना हो व्हिडिओ सर्क्युलेट करतात तेन्ना तांणी अटेम्प्ट टू स्कॅमाची याद करची अशें तूं म्हणटा. सारकें न्ही लोकांचें. This is the end of Parrikar imprint on this BJP now. We have always been saying that this is a new style BJP with Digambar Kamath coming back in. New style BJP, yes. That Parrikar imprint is over now. Looks like it's fading slowly. आणि एक दुसऱ्यांचे प्रकरण कशें जावंक लागलां. कोणूय येता कोणूय वयता. द व्हेरी सॅड पार्ट हे प्रमोद इज आतां आमी परफॉर्मन्साची बात उलयता पळय. Is there a serious assessment on performance? आता पळय निलेश कब्राल आशिल्लो परफॉर्मिंग वेल ड्रॉप केलो. एलेक्स सिक्वेरा परफॉर्म वेल. But I mean, although he is saying that he is quit, he did not perform well when it comes to getting votes for BJP. Yeah, that is. So the parameters of performance have changed. Performance parameters have changed. But where did he lack? Yeah. Where did he lack? ताजे कितें करपाचें आशिल्लें सगळें केलें ताणें. In fact, he was handling a very sensitive portfolio. Environment Ministry was very sensitive. And हे जावन बरें हें दिसता की परफॉर्मन्साचो आनी कांय व्हॅल्यू ना. आनी तुमी कितें म्हणटाले बीजेपीन परफॉर्मन्स कांयच चलना. तूं म्हणटालो आपण लोकां खातीर काम करतलो, हें करतलो, कांयच फरक जावचो ना. हें दिस इज ओन्ली अ मिडिया हायप ऑफ कॅबिनेट रिशफल म्हणटा ती. लोकांक बेश्टें हें करपाचें तें आनी तितून भितर कांयच ना. ईच वन लोकांचो कांय फायदो ना म्हणटा. कांयच फायदो ना पर्रीकराचे म्हटलें म्हणून. पण आतां 2019 सावन प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री हा. बीजेपीतलो एकूच मुख्यमंत्री जो कंटिन्युअसली 6 वर्सां प्लस गेलो न्हू. तेणी एक रिकॉर्ड मोडीत आतां आपल्या बीजेपीच्या मुख्यमंत्र्यांचे पण बाकीच्यांचे. तो एकटोच मुख्यमंत्री तेज्या अंडर इलेक्शन जालां तितून कोणाचोच सपोर्ट घेनासतना 20 सीट हाडले. पर्रीकराचे 21 येयल्ले पण MGP बरोबर आसली आनी त्या सपोर्टान ते सिंगल वचून तेंच्यांनी 20 सीट. म्हणजे तेणी एक रिकॉर्डूच असो मोडीत आपलो छाप सोडीत गेला तो सामकें. तूं म्हणटा की तो जो पयलोचो छाप आशिल्लो तो गेल्ल्याचो परफॉर्मन्सांतल्यान उडयता. अशें न्हू की ह्यो गजाली जाता, परफॉर्मन्सांतल्यानूच तेणी आपलें नांव केलां. ते प्रिंसिपल्स पॉलिटिकल एथिक्स आनी तूं म्हाका हांवें प्रिंसिपल्स आनी एथिक्स हो शब्द हो प्रोग्राम स्टार्ट जाय आसतना वापरला केन्ना पॉलिटिकल. तुजो व्हिडिओ येता तसोच मरे. आनी खुबशे व्हिडिओ व्हायरल जाता कशें दीस व्हेरी मिनिस्टर्स वेन दे वर इन काँग्रेस दे वर हॅमरिंग द बीजेपी लायक टेअरिंग देम अपार्ट. करप्ट म्हणटाले आनी कितें म्हणटाले. आनी प्रमोद सावंत अशा पोजिशनाचेर आहा की पण आमी थोडे दीस पयलीं म्हणटाले की चडशे दिगंबर कामतीचे कॅबिनेटाच्या अंडर आहा फक्त तो आनी सुभाष फळदेसाय दोगूच जाण ओरिजिनल BJP कशे. आज तेच्या अंडर आमी म्हणपाक शकता 2 पयलींचे पॉवरफूल चीफ मिनिस्टर तेच्या अंडर मंत्री आहा, रवी नायक आनी दिगंबर कामत. आनी बाकी सगळे काँग्रेसचे ते तेन्नाचे ते खडेगाज पळय न्हू ते तेच्या अंडर मंत्री आहा. तेजी लिडरशीप तेणी हो पर्स्पेक्टिवाचो भाग. नाव दिस इज अ व्हेरी इंटरेस्टिंग पर्स्पेक्टिव्ह. कळ्ळें तुका. वॉट इज दीस पांडुरंग बाब. हांव 2 तरेन ही गजाल मांडपाक शकता. पयली गजाल इज दीस इज दिगंबर कामत कॅबिनेट हेडेड बाय प्रमोद सावंत. हो पयली गजाल. दीस इज अ दिगंबर कामत कॅबिनेट हेडेड बाय प्रमोद सावंत. ऑर जशें लौकीक म्हणटा दीस इज अ कॅबिनेट कळ्ळें ऑफ काँग्रेस एंड BJP कॉन्कर्ड बाय प्रमोद सावंत. आज दोनूय गजाल ताचे कडेन आहा. तूं खंयचे सारकें म्हणटा. कशें आहा आतां तूं कशें आहा म्हूण स्टार्ट करतना म्हाका भंय दिसता. हय ना तुजें बरोबर आसा. आनी हांवें तशें तेणी जॉयलन अशें म्हटलें की ह्यो सगळ्यो ज्यो हे आसात कितें म्हणटात ताका आमी प्रिंसिपल्स बीन हे आतां राजकारणान उरोवंक ना. गोंयच्या राजकारणांत तर ना, महाराष्ट्रा सारकें राजकारण नाच. हे 2-3 राज्यां आहा तातूंत सगळीं हांच्यांनी प्रिंसिपलां मोडून खाल्लेलीं आहा. बरोबर. आयज हांवें अग्रलेख सुद्दां म्हाजो बरयला हांवें की BJPचे कांय जे तूं म्हणटा प्रमोद अशे बरे जे BJPतले ओरिजिनल जे कोण येयल्ले आसात, मागीर प्रेमेंद्र सेठ आसत, दाजी साळकर आसत, उल्हास नायक तुयेकर आसत, प्रवीण आर्लेकर तो क्वेश्चन आसत, तुमच्या तिकडे जर पयलो जिखला तो न्ही. सो हे लोक जे आसात सो हांच्या बद्दल सुद्दां BJPन कांय केन्ना विचार करूंक ना.
सो हेंचो क्रायटेरिया वेगळो आसा हय. ते लोक वेगवेगळ्या लेवल अशें तांकां आसचें पडटा काय कितें हे पळयल्या बरं कॅबिनेट सामके हेवी वेट सगळे जाण आहात हय बरोबर हे बारीक लोक ना भितर कोण बरोबर. सो बारीक लोक जे जिखून येतात त्यांच्या बद्दल म्हाका तर एक हे दिसता की हे येवपाक लागले की ते बापडे बेश्टे इलेक्शन जिखपाची काय म्हणून हेंच्यांनी हां हेंचें कारण हेंचे जेन्ना मंत्री पद तुमकां दिवची पडटा फर्स्ट तेन्ना टाइम तुमचो क्रायटेरिया वेगळो टाइम तुवें राजकारण्या भितर बारीक लोक न्ही सत्ताधाऱ्या भितर बारीक लोक ही कॅटेगरी तयार केली. प्रमोद तुवें विचार कर आनी लोकांनी विचार करचो की एक सगळ्या राजकारणाचें हें बदललेलें आसा दिशा हय हे सगळे सांगले ताणें पण म्हज्या प्रश्नाचें उत्तर ताणें दिलें ना. सो तूं सांग आतां की दिस इज अ दिगंबर कामत कॅबिनेट हेडेड बाय प्रमोद सावंत ऑर दिस इज अ सामके काँग्रेस बीजेपी कॅबिनेट कॉन्कर्ड बाय प्रमोद सावंत कितें पयलीं परिस्थिती तशी आसली सुदीन बाब सुद्दां विजय न्हू आनी आयज न्हू वय काणी आयज सांगता ना आयज एक वायट विजयान एक हे सगळे हे जातकूर सरिगीन जातकूर आपलो व्हिडिओ एक उमेदीन काडून रिलीज केला तितून म्हणटा उमेदीन काडून उमेदी हांवें मुद्दम पयलीं तेणें तोंड मारीत ते व्हिडिओ रिलीज केले 12 जाणांचे कॅबिनेट 7 जण दिगंबराचे पयलींचे सो प्रमोद सावंताच्या कॅबिनेटा भितर दिगंबराची मेजॉरिटी असो तेणें तोंड मारून तो रिलीज केला आनी आमी पयलीं म्हणटाले की तेचे जे सगळे मिनिस्टर आहा ते बाय पॉलिटिकल कंपल्शनांतल्यान जे जाले रवी सगळे ते सगळे एक्चुली प्रमोद सावंता पेक्षा खूब एक्सपिरियन्स सगळे पण तेजे अंडर सुशेगाद काम करता ते आनी ते एक हे एक प्लस पॉयंट तेंचो बीजेपीन सदांच मातशी मायनॉरिटीची सरकारां चलयली एक 2012तले जर सोडले मायनॉरिटी इन टर्म्स ऑफ नंबर सध्या मायनॉरिटी कन्वर्शन हे शब्द सारखे वापरचे पडटा आता. प्रमोद कन्वर्शन का रिलीजियस कन्वर्शन प्रमोद नंबर न्यूमेरिकल मायनॉरिटी काय तू गेली आजी मायनॉरिटी आहे. प्रमोद सावंतान जेन्ना टेक ओवर केला ते फर्स्टूच तेणी 10 जाणांक फोडले 27 गडगंज सरकार चलयलें जे पार्टीक जाय आसता आनी खंयच्या गव्हर्मेंटाक ती स्टेबिलिटी जाय आसता म्हणून तो परफॉर्म करपाक पावलो. दुसरे पावट जाल्यार 20 येयल्ले म्हणजे सिंपल म्हणजे एक सीट कमी तरी आसतना तेणी 8 हाडले 28 केले ते तेजे पॉलिटिकल हे कॅलिबर म्हणपाक की तेणी ते करून चलले ते हितूंतल्यान तेजी लिडरशीप तेणी आपली ते डिफेक्शन ते बरें न्हू आमी म्हणटा पण ते तेणी करून ते आपले चलयला आनी ते पार्टी खातीर तेणी बरे तरेन चलयला. ताणें म्हाज्या प्रश्नाचें उत्तर दिलें ना तूं तर दिता कितें हें I will go with the second option. Pramod Sawant Conquered. has conquered it and he has conquered it brilliantly well. I'll tell you why. प्रमोद आता तो काळ उरंक ना की तूं जिखल्यार तुजीच मनीस घेवन तो पार्टी करतलो म्हणून आतां डिफेक्शन इज बिकम अ फॅशन तुजेच मनीस घेवन कोण जिखूंकूय शकना शकयना तूं सो तूं ते इफ यू आर गोइंग टू वेट फॉर दॅट दिसींग तुजोच एक पार्टी येतली पावरान येतली म्हणून तशें ना. If Congress can hold on to their people, well and good. If they cannot, then brace up for defection. हांगा म्हणत राजा का बेटा राजा बनेगा अशें ना राजा वही बनेगा जो हकदार है अशें बी डायलॉग एक मुवीन आसा. One Pramod Pandurang's observation is first time MLAs आसा तांकां तितलो हे येना की ओके तांकां दिवचेच म्हणून परफॉर्मन्स तेंचो हे जाल्लो आसना बट परफॉर्मिंग मिनिस्टर्स सिनियर मिनिस्टर्स हू आर परफॉर्मिंग तांकां दिवन हें करप म्हणजे मातसो हें दिसता दीस इज वेर द गव्हर्नमेंट इज गोईंग रॉंग. तुमच्या कडेन जेन्ना बहुमत आसता तेन्नाच तुमी ते प्रयोग करप आसता तुमच्या कडेन खूब आसा संख्याबळ आयज 33 आसा तुज्या कडेन बीजेपी कडेन आयज रुलिंगा कडेन 33 आसा MJP आनी इंडिपेंडंट धरून सो तुमी आनी केन्ना प्रयोग करतले त्या लोकांचो विचार तुमी केन्ना करतले म्हणजे फर्स्ट टायम येयल्ले जायना अशें कांय ना हिस्ट्री काडून पयल्यार खूब जाण जाल्ले आसा मनोहर पर्रीकरच्या कॅबिनेटान फर्स्ट टायम येयल्ले कितलेशेच लोक आशिल्ले. तांणी ह्या कॅबिनेटाक तुगेलो फर्स्ट टायम MLA गोविंद गावडेक दिल्लें मंत्रीपद तांकां काडचो पडलो मागीर गोविंद गावडे. सो मेनी हेवी वेट्स इतले तूं हेवी वेट हाडटा देन यू कांट बेंच देम ना यू कांट सीट देम आय मीन यू विल हॅव टू गिव देम आतां जालो अशें की BJP सेंट्रलान आसल्या कारणान ते भिवनूच कोण हांगा हें करना हे जर हेंकां लोक जर पळयले कॅबिनेटान आसा ते एका जाग्यार रावपी बीन न्ही हे फर्स्ट टायम पळयला आमची ओग्गी आहा सगळे जाण काम करतात प्रमोद सावंताक इतले भिवन ते काम करतात काय कितें असो प्रश्न केन्ना केन्ना पडटा कारण हेंचो रिकॉर्ड काडून पळय तूं तेंची सरकारां पाडलेली आहा ह्या लोकांनी सो हे सगळे आतां ओग्गी रावन काम करता. आज सरकारान तांकां पाडल्यात अशें म्हणजे पडलां आमी जे लोक कांय काळा पयलीं सरकार पाडटाले त्या लोकांक आज सरकारान पाडल्यात आनी एक दिसता की हाजें फूल क्रेडीट जें आसा तें दोतोर प्रमोद सावंताक वता कारण ताणें ज्या तरेन ह्या एक प्रकृतीक हँडल केल्यात इट्स अ मॅटर ऑफ सर्वायवल प्रमोद ना कांय प्रकृती अशी आहा पण बरोबर आहा कांय प्रकृती अशी आसात कळ्ळें तुका ज्यो तांचे कॅबिनेटां आसात म्हणूनय दोतोराक फायदो जाला म्हळ्यार तांकां पळयतकीर वय नाका हें नाका तुगे सामको दोतोर बेस्ट रे बाबा आमचो अशी म्हणपाची परिस्थिती कांय लोकांची येता. कांय प्रकृती अशी आसात ज्यो आवाजच करनात
कांय प्रकृती अशा ज्यो परफॉर्मन्सच करना तो आनी तो निकश तर आतां वेगळे परफॉर्मन्साचो निकश जाला. बट हॅविंग सेड दॅट हें जें सामकें हेवीवेट कॉम्बिनेशन आहा पळय तें हेवीवेट कॉम्बिनेशन तें रॉयल फालुडा बी आसता पळय तो कळ्ळें तुका. तो रॉयल फालुडा कसो जालो तो तुका तातूंत भितर कितें कितें आहा तें सांगपा येना. लागपाक तो तुगेलो सरकार पयल्या बरो लागता इलेक्टोरली तुका पावरफूल दिसता पूण लास्टाक तो जिवाक बरो काय वायट तें प्रत्येकाक कोणाक साखर आसा आनी कोणाक साखर ना ताजेर अवलंबून आसता. आतां आमची गोंयकारांची परिस्थिती अशी की आमकां साखर आसा काय ना काय आमकां दर आयताराक कोडू वखद पिवपाची परिस्थिती येता हाजे फुडें आं तें आमकां आतां कळटलें. हे दोग जाण जे आयल्यात दिगंबर बाबाची एक खासियत आहा तांच्या तोंडाक सदांच साखर आसता ते केन्नाच तांच्या तोंडांतल्यान वायट शब्द वचना. आनी रमेश बाब तवडकार हे अशे आसात जे पयली फावट अशे सामके पक्षाचे भारतीय जनता पक्षाचे अशे व्यक्ती आज दोतोर प्रमोद सावंताक आदार करपाक कॅबिनेटा भितर पावल्या. हे खंय पावता तें आमी येत ते सांगतात. पोर्टफोलिओ नांवाचें एक मोठें प्रकरण उरलां ताजेर आमी घडये म्हाका दिसता मागीर उलोवचें पडटलें. तातूंत भितर दोतोर बारीकशें सारकें आस्तें तुगेलें रिप्लेसमेंट करता काय तातूंत आनीक सिक्सर मारता तेंय पळोवचें पडटलें. ताजेरूय आमी उलयतले. आज इतल्याचेर थांबतात. पांडुरंग बाब, लौकीक बाब, जोयल बाब, थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग. हैदराबाद प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही जर भरवशाचे आणि टिकाऊ पेवर्स सोदतात जाल्यार आता तुमचो सोद हांगाच सोंपता. कारण अल्कोपेव गोंय राज्यांतले सगळ्यात व्हडले प्रीकास्ट मॅन्युफॅक्चरर तुमच्या खातीर हाडटा विविध रंगाचे आणि आकाराचे इंटरलॉकिंग पेवर्स. अल्कोपेव कर्बस्टोन आणि कॉन्क्रीट ब्लॉक्स पासून तयार करतात. आयज मेरेन आमी गोंयांत पुराय 5 लाख स्क्वेअर मिटराची सुवात अल्कोपेव केल्या. अल्कोपेव गोंयचे नामनेचे आणि विश्वासाचे प्रीकास्ट कॉन्क्रीट प्रॉडक्ट्साचे उत्पादक. चड म्हायती खातीर संपर्क करात. अल्कोपेव हे अल्कोन अनिल कोंटो एंटरप्राइजाचे एक उत्पादन.